नोवे एक गीतामी नावाड्यामी आमच्या सौम्या वंदन ताका भक्ती नामी हरसियामी आमच्या राया कृत्या सौम्याची निजायकी विची महिमा ताची करताम का विस्मे पृथ्वी दिन वाजता ताची वडवी काय रसना वाकणता ताची बळवंत काय गाव्यानो वे गीतामी नावाड्यामी आमच्या सौम्या वंदन ताका भक्ती नामी हरसियामी आमच्या राया पवित्र नदीच्या नावान मेसाचें बलिदान प्रारंभ करूया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नफेन आमेन। आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोबे आसूं। भाऊ भयणीनो सद्या काळाच्या 12व्या आयताराची देवस्तुती नियाळ करूंक आमी संगत जमल्या। आयच्या वांजेलान चिजून थंड वारें वदाळ थंड करचें घडीत आमच्या नियाळाक आसा। आत्मीक जिवितान लौकीक जिवितान वारें वदाळां आमच्या जिवितान येवन मारता आसतना बावडताची परिक्षा जाता आसतना बावडतान ती रावोंक आयची देवस्तुती आपोवणे दिता। तर सदांच कश्टांक कांतान बावडतान ती रावोंक कृपा ह्या पवित्र मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया। थोडो वेळ मावून रावून सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया। संगत म्हणया हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या अवसरान सांगता मनान चिंतून तोंडाक सरल वायट आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सगळ्या आजूबाजूच्या आनी भक्ता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता। सर पदवेदार दैवमचे काकूत करू आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिवेताक पावूं। आमेन। सौम्या काकूत कर सौम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सौम्या काकूत कर सौम्या काकूत कर महिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आमी तुका वाकणता सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता
सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेसू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूये या मिसाच्या त्या समापासून मागे देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगान तूं तेर करताय तांच्या जिविताच्या सरगडीतांनी तूं सांच्या बऱ्याक वावुरताय तर सदांच चड आनी चड मनान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुजे सोबे पवित्रत्म्याच्या एकपणान चेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जोबाच्या पुस्तकांतले वाचप तेन्ना सर्वेस्परान वदळा भितर तावन जोबाक जाप दिली ताणें म्हळें दर्यो गर्भांतलो फुटोवन भायर सरलो तेन्ना हांवें ताका कुंपाचें वस्त्र कर्ण अंकराचे फळांनी रेवडयलो तेन्ना ताचे दरवाटे कोणें दांपयले उपरांत हांवें ताचो शिमो घालो ताचे दारां बसोवन आडांबे घाले आनी म्हळें हांगा पर्यंत ये पूण फुडें येनाका हांगा तुजे गर्विश्ट लारां दंपतली. देवाचे उतारे. सुम्याक दिनवासया कित्याक ताजो मोग ससनाक भारता. सौम्याक दिनवासुया कित्याक ताजो मोग ससनाक पाळता. थारवार बसून दर्या पैन करी घुम विशाल उदकाराशीचे व्यापार कर आसा ते सर्वेस्पुराची महत् कार्या आनी सागरांत ताची अद्भुतां पळयता आसा. सौम्याक दिनवासुया कित्याक ताजो मोग ससनाक पाळता. ताची आज्ञा जाली भारे वादळ उठले दर्याची लारां उसांबळ जाली मळबा पर्यंत ती सडली गुंडायेक ती देवली असल्या कातार तांची कूड सगली कापली. सौम्याक दिनवासुया कित्याक ताजो मोग ससनाक पाळता.
सांपावलून कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरोवन धरल्यान समेस्त मनशा पासून एकलो मेलो जाल्यार सगळ्या मेल्यान म्हूण जालें. जियेतेल्यांनी ह्या फुडां आपणा खातीर जियोवचें न्हय, बगार आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवंत जालो ताचे खातीर जियोवच्याक तो समेस्त्या खातीर मेलो. देखून ह्या फुडां रक्त मासाचे स्थितीगती प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिना. एका काळार क्रिस्ताकच आमी हे दृश्टीन मोल बांदल्ले आसा, तरी आतां आमी तशें करिना. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्ता थंय जियेता तर तो एक नवी रचना, पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. एक वड एक प्रवादी आमचे मध्ये उठला. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मार्गाप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या दिसा सांजातच आमी पुलतडी वचुया म्हणालो जेजू आपल्या शिसा लागे. तेदवा ताणी लोकांक धाडून सोडलो आनी जेजूक मातशे वेळ आसलो तो चोच घेवन ते फुडें सरले. तांचे संगता हेर माचवेय आसले. तितल्यार व्हड एक जड वारें उठलें आनी लारां माचव्या भितर मारन माचवो उदकान भरून आयलो. तरी जेजू सुंकण सरशी हुशार तकली तेंकून न्हीद काडतालो. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री, आमी बुडता, तूं खंय खबरेर नाय मो. जेजून उठून वाऱ्याक बेस्टायलें आनी दर्याक म्हळें, चूप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तो जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजूड कित्याक? तुमकां भावार्थना? पूण ते बोसड भियेले आनी एकामेकां म्हणाले, हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक खाल जातात. देवाचे उतर हे. वखणी तुका ख्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, सद्या काळाच्या 12व्या आयताराची देवस्तुती आमी आज नियाळता. भाऊ भयणीनो, प्रस्तुत वैज्ञानीक तंत्रज्ञानाच्या युगांत आमी आसा. प्रकृतींत जें कितें घडटा तें आमी समजूंक शकता वा पारखूंक शकता. पूण त्या काळार, जेजूच्या काळार तितली प्रगती नासली. शीस हेळिल्ले पागी जाल्यारय वारें वादळ केदळ येता हें तांकां कळीत नासलें. आनी आयचो वांजेल आमकां सांगता, कळीत नासल्या रितीन थंयसर जड वारें, वारें वादळ थंयसर वतलें म्हणून. प्रकृतीन जें कितें घडटा तें आमी समजूंक
वापर करूंक शकता. पूण जिवितांत जायती हेर आत्मीक जिवितांत, आमच्या कुटुंबा जिवितांत, लौकीक जिवितांत जायती वारें, आमच्या वादळां, आमच्या एक दीस म्हणले बरे उठोवन आसात आनी ही आमी जायते पावटी पारखूंक समजूंक शकना. थोडी दृश्टांतां दिवचें तर भलायकी. आज आमची भलायकी बरी आसा, फाल्यां कशी उरतली म्हूण आमी सांगूंक आसात. जिवितांत आमची जायती योजना आसात, पूण आमी मांडावळ केल्ली हर एक योजना पंथाक पावतीत म्हणलें आमकां सांगूंक आसात. बिझनेस आमी चलयता, पूण बिझनेसांत चलवणी केदाळां येत म्हूण आजच आमकां सांगूंक आसात. कुटुंबा जिवितांत संतोश, समाधान, सुख दुखास खंडीत जावन आसा, पूण फाल्यांच्या दिसा वा केदाळां आमच्या जिवितांत वादळां येवंक पुरो तें आज आमी सांगूंक आसात. आमकां एक बरें काम आसा, पूण आमकां मेळिल्लें तें काम केदाळां आमी होगडायता वा ह्या काम आमकां चुकता म्हणलें तें सांगूंक आमकां असाध्य. पिडा शिडा केदाळां आमकां दोसता तें आमी सांगूंक असाध्य. फाल्यां कितें घडतलें तें आमकां सांगूंक असाध्य. कित्याक ह्या संगतेक आमी तयार ना. ह्यो संगती आमकां पयलेंच कळीत नात. सकड कळीत नातल्या बरी, अचानक म्हणलें बरी जायते पावटी ही वादळां आमच्या जिवितांत, आत्मीक कुटुंबा जिवितांत खंडीत जावन येवन मारतात. जिवितांत येवची वारें वादळां आमी 3 रितींनी वांटे करयेत, 3 भाग करयेत. पयलें जावन आमीच जावन ही वादळां उपजोवंक कारण जाता. देवा विरोध आमी केदाळां येता, आमीच जावन ही वादळां आमच्या जिवितांत आमी उठयता. दृश्टांतां दिवचें तर जोना प्रवादी देवाच्या कुशे विरोध तो गेलो आनी केदाळा तो देवाच्या कुशेक ताणें कल्तीमान घालूंक ना, देवा विरोध तो गेलो. त्या वेळार तो वयर वयर वचूंक ना, बगार गुंडायेक देवलो, चडीत गुंडायेक तो देवलो, दर्याच्या गुंडायेक तो पावलो आनी निमाणे मासल्याच्या पोटा भितर तो रिगलो, गुंडायेक गेलो, चडीत सकला तो गेलो. देवा विरोध वेत आसतना उरची एकच वाट गुंडायेची मात्र, वयर चडची न्ही, सलवनी निराशा मात्र. आनी ह्या वारा वादळांतावन आमकां देव वयर काडूंक शकता. ताचे उपरांत आमी पळयता निनेवेच्या लोकांक सुटका दिवंक तो मुखार सरता. देव सुद्दां ताका आदार दिता आनी बावड नवी वाट जना प्रवादीक दाखोवन दिता. तशेंच आमच्या जिवितांत आमीच जावन उगम केल्ली वादळां ह्या वादळांतावन सुटका जोडूंक खंडीत जावन साध्य आसा. दुसरें वादळ जावन आसा सैतानान उपजोवचें, सैतानातावन उपजोवचें तें वादळ. जिवितांत जायती परिक्षा आमची जाता. चिजून वाऱ्याक बेस्टायलें, चिजून सैतानाक बेस्टायल्ली गणितां पवित्र पुस्तकांत जायती आसा. कशें वारें वादळाक बेस्टायलें तशेंच विविध जाग्यांनी विविध गणितांनी आमी पळयता. सैतानाक तो ओगे रावंक सांगता, चूप रावंक सांगता आनी भायर वच म्हूण सांगता. जेजू सैतानाक पयस वचूंक सांगता. थोडे देवशास्त्री बरयणार सांगतात सैतानानच हें वादळ येवचें बरें केलें करून. जेजूक नाश करचे खातीर सैतानान हें वारें वादळ हाडलें म्हणून तर बरयणार सांगतात. पूण जेजूक नाश करची सकत हांगासर सैतानाक नातल्ली. सारक्या वाटेतावन सुकरे मारूंक भायर वचूंक सैतान जायते फावटी आमच्या जिवितांत वादळां हाडटा. सांग पावलून सांगलेली ती उतरां म्हाका तुजे सरशी येवंक म्हण आसा. हांव तुजे सरशी वेत आसतना सैतानान म्हाका नादलें. सैतान नाटता पूण ताच्या की चड सकत देवा थंय येता. केदाळा आमी सैतानाक बोलता, आमी सकला पडटा. केदाळा देवाच्या बरोवच देवाचेर बरोवस दवरून आमचें मॅट आमी करता. खंडीत जावन आमच्या जिवितांत आमी देवाच्या कृपेन आमी जायते भोवन जावंक शकता. तिसरें जावन थोडी वादळां देवूच येवचें बरी करता. थोडी ल्हान व्हड वादळां
देव सेमचे बरे करता. एक सादें द्रश्टांत पवित्र पुस्तकांत देवचे तर सुवांच्या 6व्या अध्यायान जेजू ताचे सरशी आयिल्ल्या सगळ्यांक बुकेन आयिल्ल्या सगळ्यांक दादोशी जेवण दिता. पूण हो लोक परत परत येता आनी ताका राय करूंक चिंता आनी हें चिंता लोकांतावन पयस करच्या खातीर तांची मोत विंगड वा मोतींतावन हें चिंता पयस करच्या खातीर शिसांक तो एका जाग्यातावन आनी एका जाग्याक दोनीर पयन करूंक शकता आनी थंयसर परत वादळ येवचें आमी पटयता. वादळ येवचें आमी पळयता आनी जेजू थंयसर नातल्यारी तें वादळ थंड करता आनी तांकां तांचो सांगात बसोवचें घडीत जुवांच्या 6व्या अध्यायांत आमी वाचता. जेजू उदकाचेर चलोवन थंयसर येता आनी शिसांक सांगात दिता. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता सुरवेर जेजूक शिसांक तो पलतडी वचूंक सांगता. जेजूक हांगासर तांच्या सांगाता आसल्यार थंयसर जड वारें वादळ थंयसर येता. आमच्या जिवितांत जायते फावटी जेजूक आमी आमच्या सांगाता घेवन आसल्यार वा तो आमच्या सांगाता केंद्र जावन आसल्यार जायते फावटी आमच्या जिवितांत वादळां कश्ट खंडीत जावन येतात. अब्रामाक देव सांगता आसलो तरी ताच्या जिवितांत भवार्थाची परिक्षा जाली. दावीद, मोइजे, जुजे, पेद्रू एकल्याच्या जिवितांत जावन पुरो देव तांच्या सांगता आसल्यार भवार्थाची परिक्षा जाली. पूण भवार्थाच्या परिक्षेन ते तांणी सोलवोनी जोडूंक ना बगार देवाचेर तांकां आशिल्ल्या त्या पातयेनीन ते जैते व्हरून जाले आनी जिविताच्या शेवटाक वचूंक पावले. आनी एक विशय ह्या वांजेलांत आमी पळयता. जेजू ह्या दोनीर न्हिदून आसलो. एका जाग्यार मात्र जेजून न्हिदून आसले आमी पळयता. वादळ येता आसतना जेजू थंयसर न्हिदून आसलो. कारण कितें? सगळो दीस जेजून वावर केल्लो आनी ताकाय पुरासाण जाल्ली देखून तो थंयसर न्हिदलो. कित्याक देव जेजू संपूर्ण रितीन मनीस संपूर्ण रितीन देव जावन आसलो. संपूर्ण रितीन मनीस जावन आसल्या वरवीं ताकाय जिवितांत पुरासाण जाली आनी न्हिदून आसलें घडीत हांगासर आमी पळयता. आनी एक कारण दिवचें तर एक सादें दृश्टांता मुखांतर एक फावटी एका तरवार युवजन तांचे पयन एका जाग्यातावन आनी एका जाग्याक पयन करतात आनी पयन प्रारंभ करता आसतना त्या तारवाचो कॅप्टन थंयसर मागणें सुरू करता. अरे एक शांत आसा तरी पयन सुरू करता आसतना कॅप्टन थंयसर मागणें प्रारंभ करतात आनी थंयसर आसले सकट लोक युवजन आसूंक सुरू करतात. कित्याक वो शांत आसतना अरे एक शांत आसतना कित्याक मागणें करता म्हणून. पूण तारू मुखार मुखार वेता आसतना थंयसर वादळ उठता आनी त्या वेळार थंयसर आसलो सकट लोक युवजन कॅप्टना सरशी धांवन वचून म्हणटात आतां आमी मागणें करया. हे कश्टांतावन देव आमकां बाचाव करूं दी म्हूण ते कॅप्टना लागीं विनंती करतात. आनी त्या वेळार तो म्हणटा कॅप्टन अशें म्हणटा सगळें शांत आसतना हांव मागणें करतां. दर्यो उसांबळ जाता आसतना हांव म्हजी मोत तरवाचेर दवरतां. शांत वेळार देवाचें आजरपण आमी वळखना तर जिणेन कश्ट संकश्ट येता आसतना खंडीत जावन ताचेर तिरबावट दवरूंक आमकां जायते फावटी कश्ट मारता. सकड शांत आसतना आमकां देवाची विसर पडटा. पूण कश्ट संकश्ट येता आसतना जायते फावटी आमी देवा सरशी धांवून वेता. जेजू बापा संगी निरंतरी मागण्यार आसलो. ताच्या सांगातपणांत आसलो आनी दीस आनी रात म्हणले बरी सगळी रात देवान जेजून ताच्या आसरपणांत रावून मागणें केल्लें घडीत आमकां वाचूंक मेळटा. आमकां पवित्र पुस्तकांत जायते कडेन जेजून सगळी रात मागणें केल्लो विशय आमकां वाचूंक मेळटा. पूण हांगासर वादळ उठता आसतना जेजू मागणें करूंक बसना. जें कितें त्या वेळार करूंक जाय तें तो करता. वादळ उठता आसतना थंयसर तो मागणें करिना बगार त्या वादळ थंयसर तो थंड करता. वांजेलांत 2 जाग्यांनी जेजूक बेश्टायता. पयलें जावन प्रकृतीक शांत रावूंक सांगता आनी दुसरें जावन शिसांक उद्देशून तो उलयता. कित्याक
अजूनही तुम्ही बावाडतान भिजूड कित्याक. आयच्या पयल्या वाचपांत जोबा विशीं आमी आयकलें. कश्टा विशीं नियाळ करूंक जोबाचो बूक आमकां अवकाश करून दिता. जायतीं सवालां जोब विचारता, पूण आज एक जाप देव ताका दिता. कश्ट आमच्या जिविताचो वांटो. देवाच्या कुशेक तुवें कल्तिमान घालूंक जाय. देवाच्या योजनाक सवाल करूंक तूं कोण. जायतीं दृश्टांतां दिवन कश्टा मुखांत्र जिणेक अर्थ सोदून काडूंक केवळ जोबाक मात्र न्ही, आमकांय देव प्रत्येक रितीन ह्या पयल्या वाचपा द्वारे आमकां पळोवन दिता. किर्तनां घरान सांगलेलीं तीं उतरां आमचो देव निदाना जेमेना. तूं आमकां सांबाळटा, राखता. आमचें संगीत सदांच आसा. देखून आयच्या किर्तनांत आमी श्लोक गायिल्ले बरे. सोम्याक दिन वाचुया, ताचो मोग सजनाक बाळटा. ताच्या मोगान सदांच रावूंक आत्मीक जिवितांत लौकीक जिवितांत आमकां येवचीं तीं वादळां. त्या वादळाक भियेनासतना बावाडताची परिक्षा आमची जाता आसतना देवाचेर थीर बावाडत दवरून क्रिस्ती बावाडती जिणी संपूर्ण रितीन जियो करपा तसो जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदेर उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मदें हजर जाता आसतना प्रत्येक रितीन आमी मागून घेवया. आमेन. उबे रावून एकानेजा देवा थंय आमचो बावाडता आमी उसारया. एकाच देवाक सन्मानता. सर पदवेदार बाप तो सगळ्या आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तू सर असणार आनी एकाच सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत्मानता. देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळा आदी पापातावन सलमाला. देवातावन देव उसवाडातावन उसवाड कर्या देवातावन चलो करो देव. तो देवातावन सलमाला ताका रसूंक ना. बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशा पासोत आनी आमचे सरवणे पासोत सरकारांत तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरयेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासोत पोंच पिलाता काल ताका कुरसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका नेके पिलो. आनी पवित्र ताका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सरकार सोडलो आनी बापाच्या वचराक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मनसुबे करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटी शेवट आसतना. आनी पवित्र आत्म्याक सन्मानता. सोमी आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता ताव निपजाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले सभेक सन्मानता. पदकाच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. भाऊ भयणीनो, जैतीन ते सभांक गरजो विनंती घेवन आमी आयल्या सर आमची मागणी पवडतान बापा मुखार आतां आमी दवरया. मोगळा बापा, तुज्या पुतान घडयली पवित्र सभा सोलोन व्हरच्या पापा साहेबा, गोवळी बापांक आनी चड धार्मीक तशेंच लायक मुखेल्यांनी बावार्थान आनी लौकीक संगतीन भोगोवंक मेळचे कश्ट समस्या धैर्यान फूट करूंक पवित्र सभा म्हणल्यार तारू यथार्थपणी मुखार व्हरूंक तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या चड मुखेल्यांनी सेवेच्या आनी सर्वांच्या उदारकथेच्या मनोभावान भरून धार्मीक संवादाच्या स्पिरितान वावर करून शांती समाधान भरलेलो राष्ट्र बांदून हाडूंक बेसावांनी बर म्हूण मागता हांव. सर पिडेस्तांनी तुजे हाजीरपण सदांच बघून तांच्या कश्टा संकश्टांत तुजेर विश्वास दवरून धैर्यान जियोंक तांकां कृपा दी. तांची सेवा करतल्यांक तुज्या आशिर्वादान बर म्हूण मागता हांव. आमच्या समाजाच्या मुखेल्यांनी संविधाना मुखांत्र लाभची मुळावी हक्कां राखून व्हरूंक आनी हर एक व्यक्तीन धार्मीक स्वतंत्रान जियेचें मन परिवर्तन जावंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. एवकरिस्ताच्या मेजा बवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी आमच्या जिविताच्या वाऱ्या वादळान शिरकल्ल्या वेळान तुजेर आमचो विश्वास दवरून हर एक कश्ट फूट करूंक आमकां बेसावांनी बर. ह्या मुखांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक
उतराण आनी करणेन साक्ष दिशे कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. भाऊन रवन आमच्या वैयक्तीक कुटुंबाच्या गरजां पासत मागये. मगळा बापा सर आमची मागणी दयेन मानून घे. तुजी खुशी करूंक तुज्या वाटेन चलोवंक लौकीक कत्मीक जिवितांत वादळां उरता आसतना तुजेर बाबार्थ दवरून चिनी जियोंक तुजो सादार करपा आमकां सदांच लाभय म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. आल्तारा लागी जमल्या काणीक हाडून आयल्या मोगानास तुका दिता स्वीकार कर म्हूण परता धन मोचे ओपून दिता आत्मो मोसो अर्पिता जीन मर्दो समर्पिता जीन वर्तुका हर्षिता. भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दे म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमच्या वांकडे यज्ञ मानून घे. हे यज्ञा वरवीं आमचे अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसलें जावं आमच्या कळसाची भक्ती. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमचे कळसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा देहीन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातके मनशाची दया करून ताणें ओंकार मरयेतावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतलें आमकां सोडयलीं आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबारां संगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dălbaram so सर्वेस portum, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उन्सर्गीन तुका जय जय, उन्सर्गीन तुका जय जय, सर्वेस्पोराचे नावी एता ताका जय जय. उन्सर्गीन तुका जय जय, उन्सर्गीन तुका जय जय.
बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून तेणे पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस केयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. त्याच परी जेवंदतच ताणें काल्स घेतली नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस केयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणेक कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatorio. Somya Jesu तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणासोनीपण जिवंतपणासो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आनी जिवेताचो उंडो आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका धन्यवाद आनी जेजूची कुडानी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांतीस आमच्या भगवान बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याचिके वर्गा बरोबर तिका प्रितीमकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बुरवोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणची काकुळटी कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कोरबरी देवाचे माये संगती भाग्यवान जुजे ती सोपोती भाग्यवान धर्मदूतां आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जिवितांत वादाळ उरतना आत्मीक जिवितांत बावडतांत तिर रावंक करपा जितून शिकयल्या मागण्याद्वारे मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार.
सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार देखुणयाचे वेतान सवस्त काय आमकां दी सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोवशें नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तांकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताना रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबय आसूं तुमचे सवय आसूं माय मगसो गुर्तू साव एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो सावनाचो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते हे शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर रावचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. उपकाराटयतां अर्गां पाटयतां जेजू ए मोगाळा. काळजांत आयलाय बिडार केलाय अर्गां जेजू मोगाळा. उपकाराटयतां अर्गां पाटयतां जेजू ए मोगाळा. काळजांत आयलाय बिडार केलाय अर्गां जेजू मोगाळा. आमा सर्वांक मोगान पोसताय मासा रक्तान दादोस करताय. उपकार तुजो बावडूंक कसो मोग करच्याक दी आदार तुजो. उपकाराटयतां अर्गां पाटयतां जेजू ए मोगाळा. काळजांत आयलाय बिडार केलाय अर्गां
मोगान जेजू मोगाळा प्रार्थुये. दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या मोलेक कुडी रक्ताच्या जेवणान तू आमकां तुझ्या जिवानांनी नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भक्तीन वांटो घेवं ससनाचें सूख आमकां कत्रेन मेळाचें कर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचें नफें. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं. आमेन. वचून येया, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. क्रिस्ता संगी समकुया संसारान बरी खबर परगट्या सर लोका. प्रितीन शांतीन जियेव्या समाजेन उतरान करनेन साक्ष दिव्या क्रिस्त्राया. भाव भयणी पोरी एकवटान एकूटाम जावन जियेव्या एकूटम जावन जियेव्या. आमच्या कुटुंबान आमचे भोवती क्रिस्ताचे रास परगट्या. क्रिस्ताचे रास परगट्या. मोगान सेवेन स्वार्था विणे जीवन आमचे जियेव्या. जीवन आमचे जियेव्या. अनवारांनी समस्यांनी सौम्याचेर मात बरवश्या. सौम्याचेर मात बरवश्या. क्रिस्ता संगी समकुया संसारान बरी खबर परगट्या सर लोकांक. प्रितीन शांतीन जियेव्या समाजान उतरान करनेन साक्ष दिव्या क्रिस्त्राया. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकुआर मरे आशीर्वाद दिवा आमकां. भगवान कुर्साचे कुरवेन मेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दिसमानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.